This program is supported by Alcon Hyundai, Shri Sai Ganesh Chemist and Druggist, Radha Krishna Sadan, Vere Goa, Digambar Kamath and Family, Margaon Goa, RRT Panjim Goa, Shanti Kumar Chelluri, Bangalore, Damodar Bhatkar, Vere Bardes Goa, Fairy Tales Holistic Pet Care. कैलास राणा शिवचंद्रमौळी फणींद्र माथा मुकुटी झळाळी कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी नागेश नामा सकळा जिव्हाळा मना जपे रे शिवमंत्रमाळा पंचाक्षरी ध्यान गुहा विहारी तुझ वीण शंभो मज कोण तारी. गोय ही पुण्यभूंय. भगवान परशुरामाच्या ह्या गोमंत भुंयेंत कितलीशींच देवी देवांची ल्हान मोठी देवळां देवस्थानां. चवथ अनंत चतुर्दश जाली काय मदीं म्हाळ म्हयनो सोडून नवरात्रां. नवरात्रांचो उत्सव आनी उत्साह 9 दीस राती. सांस्कृतीक आनी धर्मीक विविधतायेच्या ह्या देशांत वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्यो रिती परंपरा. नवदुर्गेच्या नवरात्रांनी सुद्धा हीच विविधताय. बंगाल गुजरातांत दुर्गेक पुजतात. रातचो उत्सवी गरबा दांडिया. गोंयांत देव देवींची परंपरागत मखरां आनी मखर आरत. सौंदेकार राजाच्या अंत्रूज म्हालांतलीं मखरां चडूच पळोवपा सारकीं. दर दिसा देव देवीची वेगवेगळी खाशेली वेशभूषा, वेगवेगळे आसन, वाहन, तांचे वेगवेगळे रूप. नवरात्रांचे 9 दीस म्हळ्यार देवाच्या सगळ्या रुपांचे विविधतायेन दर्शन. मखरांत बसून देवाक झुलयतात. ढोल शामेळाच्या तालार आनी ठेक्यार हे मखर देवळांत तिनूय वटयां बशिल्ल्या लोकांक मखरांतल्या देवतेचें नखशिखांत दर्शन दिवन भक्ती भारीत करता. चवथीक जशे एकामेकाचे गणपती पळोवंक वतात तशेंच वेगवेगळ्या देवांचे मखर दर्शन घेवंक नवरात्रांच्यो राती भोंवपी भाविकूय आसतात. गोंयचे तशेंच भायल्यान येवपी. हातूंतलीं कितलींशींच मखरां ही 250-300 वर्सां आदीं सावन चलत आयल्यात. बांदोडेच्या स्वयंभू लिंग आशिल्ल्या नागेश महारुद्राचो मखर उत्सव आनी मखर आरत अशीच. ह्या आमच्या खाशेल्या फिचरांत नागेश महारुद्राच्या 9 दिसांच्या मखरोत्सवाचें खिणचित्रांनी दर्शन. 9 दीस ह्या महारुद्र शंकराचे वेगवेगळे रूप, वेगवेगळे आसन आनी वेगवेगळी वेशभूषा. देवस्थानाचो अध्यक्ष दामोदर नायक भाटकार हो महारुद्राचो 9 दिसांचो मखर उत्सव कसो कितें तो सांगता. नागेश महारुद्र महालक्ष्मी आनी पंचेष्टांक साश्टांग नमस्कार करता. दोन्ही स्वाम्याचे चरणात नतमस्तक जावन आयचो आमचो नवरात्राचो प्रोग्राम सुरू जाता. आज आमच्या नवरात्राच्या बाबतींत आमचो अभिषेक आसा. अभिषेक जातकर मागीर घटस्थापना आनी त्या उपरांत मागीर रातचें कीर्तन
आणि रातचो 9:30 वरांचेर मकरोत्सव असो हो कार्यक्रम 9 दीस चलतलो. आणि ह्या वर्सात वैशिष्ट्य म्हणजे 2 सोमार आयल्या. 2 सोमाराच्यो रौप्य शिबिकोत्सव पालखी जातल्यो, ताजे उपरांत मकर जातलें. येता ते 22 तारखेक आमची नवचंडी आसतली. नवचंडीच्या पूर्णावती दिसा आमचे स्वामी महाराज कैवल्य मठाधीशाचें हांगा आगमन जातलें. पूर्णावतीक तांची उपस्थिती जातली. ताजे उपरांत महाआरती महाप्रसाद जातलो. तसोच त्याच दिसा तांचें परतें आगमन जातलें 8:30 ते 9 वरांचेर. मागीर हांगा आमच्या देवळांत तांची पाद्यपुजा जातली आणि मागीर तांची उपस्थिती मकरोत्सवाक आसतली. सोमार फुडलो सोमार 23 तारखेक हांगा भरगच्च कार्यक्रम म्हणजे हे मकर पळोवपाक हजारांनी लोक वेगळे वेगळे गांवचे हांगा उपस्थित जातात कळ्ळें तुका. आनी आमचे नागेशाक एक जाणटो नागेश अशें स्वरूप हाडटा. त्या बाबतींत हांव संस्थान कमिटी तर्फे सगळे महाजन कुळावेक हांकां नवरात्राच्यो शुभेच्छा दिता. आनी आयचो कार्यक्रम बरो सुरू जातलो आनी हे सगळे 8 दीस दसरो पर्यंत हांगा भरपूर लोकांची प्रचंड हें जावन प्रत्येक लोक आपले आपापले पर्यंत देवाचो आशिर्वाद देवाचो प्रसाद दिसात घेवन वतलो. घटस्थापनेन नवरात्रां सुरू. देवस्थानाच्या अध्यक्षाच्या हातान अभिषेक आणि उपरांत घटस्थापना. पुजेचो मान अध्यक्ष नायक भाटकाराचो. नागेश महारुद्र देवस्थानाचो पुरोहित प्रसाद जोशी नवरात्रांचो उत्सव कसो कितें तो सांगता. हांव नागेश देवस्थानचो पुरोहित प्रसाद जोशी. आयच्यान नवरात्रोत्सव चालू जाता. त्या निमित्त शारदीय नवरात्रोत्सव चालू जाता. त्या निमित्त काही माहिती तुमकां दिता. आज सकाळी आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष दामोदर भाटकार हे अभिषेक करतले नागेश देवस्थानाक नागेशाक आणि ताज्या नंतर उत्सव चालू जातलो. ताज्या नंतर आमच्या नागेश देवस्थानचे 25 जे आसा त्या रवळनाथ भूतनाथाच्या देवळांत घटस्थापना जाता. ती घटस्थापना जातली. ताज्या नंतर दररोज रातचे आरती, ताज्या नंतर कीर्तन आणि मकरोत्सव हो जातलो. ताज्या नंतर आमच्या नवरात्रांत 2 सोमार आयिल्ल्या कारणान पयलीं देवाची पालखी जातली रातची आणि ताज्या नंतर कीर्तन जातलें आणि ताज्या नंतर मकरोत्सव जातलो. ताज्या नंतर शेवटचे दिसा महानवमी दिसा नागेशाक आमी म्हणजे पयलीं पासून प्रथा चलत आयिल्ली आसा. म्हातारो करतात. त्या म्हातारो करून त्या देवाक आरूढ करून मकरान बसयतले आणि अशी एक पद्दत आसा की सगळे जे आमचे लोक आयिल्ले आसा तांकां पयलीं आरतीच्या पयलीं भस्म लावपाची पद्दत आसा. ती भस्म लायतले आणि ताज्या नंतर मकराच्यो महाआरती जातल्यो. असो करून आमचो शारदेय नवरात्रोत्सव उत्सव जातलो. ताज्या नंतर ताज्या दुसऱ्या दिसा दशमी दिसा म्हणजे दसरे दिसा शिलंगणाची पालखी जातली. सिमोलंगनाची पालखी जातली. ताज्या नंतर ताज्या एकादशी दिसा दुसरे दिसा आमचो रवळनाथ भूतनाथाचो दसरोत्सव आसता. तो दसरोत्सव सुरवात जातलो. तर दसरे दिसा आमचे रवळनाथ भूतनाथा हातून अवसर येतले. ताज्या नंतर थंय कौल प्रसाद दितले आणि ती तरंगां रवळनाथ भूतनाथाची तरंगां नागेश देवस्थानांत थंय लोकांक सगळ्यांक कौल प्रसाद दितले. ताज्या नंतर ती तरंगां महालक्ष्मीच्या देवळांत वतली आणि थंय लोकांक कौल प्रसाद दिवन येतना रातची येवन ती ग्रामपुरसाच्या देवळांत येवन थंय विसर्जन जातली. आणि असो हो आमचो नागेश देवस्थानचो दसरोत्सव आसा. आश्विन शुद्ध द्वादशी दिसा रवळनाथ भूतनाथाची ती कितें तरंगां आसा ती ग्रामपुरसाच्या देवळांतल्यान थंय अवसर येवन आमच्या घरांत म्हणजे प्रसाद जोशी ह्यांच्या घरांत येतली आणि थंय 4 दीस 4 दीस वास्तव्य आसतलें. दररोज रात्री कितें भजन कितें तरी उत्सव कार्यक्रम आसतले. ताज्या नंतर 29 तारखे दिसा सांजचे आमच्या प्रसाद जोशी यांच्या घरांत म्हणजे भायर नागेश हॉलांत परत अवसर येतलो आणि सगळ्या लोकांक कौल प्रसाद दितले आणि परत ते रवळनाथ भूतनाथाच्या देवळांत वचून विसर्जन जातले आणि मागीर महाआरती जातल्यो आणि ह्या उत्सवाची सांगता जातली. दर सांजे कीर्तन आणि उपरांत मखर आरत ही 9 दीस रातींची नित्य कार्यावळ. 9 राती नागेशाचे आसन वाहन वेगवेगळे. ताजी वेशभूषाय वेगवेगळी. फुलां माळांनी भरिल्ल्या मखराची सजावटूय दर रातीक तरेतरेची. पयल्या रातीक मखरांतलो नागेश नंदी वाहनाचेर आरूढ.
ह्या वर्सा दुसऱ्या रातीक नागेश महारुद्र मखरात वीरभद्र अवतारात. विजयकांत नवशिकार नागेश महारुद्राच्या नवरात्राचे एक खाशेलपण सांगता. नागेश देवस्थानाची नवरात्रां पळयता ती सगळ्या देवळांनी आता नवरात्राचो उत्सव चालू असता. पण आमचे वैशिष्ट्य म्हणजे अशें हांगा प्रत्येक आमचे कोमुंदरीचे कंपोनंट पळय आसता तांचे प्रत्येक रात एक माजनाचे असता. नमशिकार, गावणेकार, दामोडकार असे सगळे. आणि निमाणे रातीक नवरात्राचे आमच्या एक म्हत्वाचे म्हणजे भस्म लायतात सगळे. आणि भस्म स्पेशली लावपाक संबंद गोंयच्यान जे महाजन कूळ आसात ते जाले आनी कुळाबी सगळे ते भस्म लावपाकूच येतात. आनी भस्म लावन निमाण्यान त्या दिसा नागेशाक म्हातारो करतात. म्हातारो करून ते पळोवपाकूच लोक खरी गर्दी करतात. आनी तशेंच आतां नागेशाची आमी तळी ही आमची तळी आसा देवळा कडेन. ही तळयेचे पवित्र म्हणजे अशी गोंयान प्रत्येक देवळा मुखार तळी आसता. पूण ती तळी नागेशी तळी आसा इतली क्लीन आनी ती अशी खंयच्याच देवस्थानांनी मेळची ना. आनी त्या खातीर हांगा स्पेशली पेंवपाक रेग्युलर पेंवपाक येवपी लोक असतात. आनी ते बी सिनियर सिटीजन सकाळीं 6 ते 8 मेरेन ओपन आसता तळी पेंवपाक कोणाकूय जाणट्यांक बिणट्यांक. आनी मागीर हे मेंटेनन्स सुद्दां पळय आसता ते जे पेंवपाक येतात ते हांगा मेंटेनन्स सगळें निवळ करपाचें काम. कितें पान सुद्दां कसलें पणसाचें पडलें जाल्यार तें काडून उडोवपाचें काम आमी सगळे लोक करतात. जावून देव बरें करूं. तिसऱ्या रातीक महारुद्राक नित्याचें आसन.
चौथे रातीक नागेश सिंहासनाचेर शिवाचेर आरूढ महारुद्राचे दर्शन. पाचवे राती नागेश मयुरासनार मोराचेर बशिल्ल्या नागेशाचे हे दर्शन. सव्या रातीक मखरांतल्या नागेशाक परत नंदी वाहन. सातव्या रातीक मखरांतल्या श्रीमुर्तीक नित्याचे आसन. नवरात्रांच्या 8व्या दिसा देवस्थानाच्या अध्यक्षाच्या हातान नवचंडी यज्ञ. स्वामी शिवानंद सरस्वतींच्या हजेरीत नवचंडी यज्ञाची पूर्णाहुती. त्या राती स्वाम्यांची पाद्यपूजा आणि उपरांत मखर. मखरांतलो नागेश महारुद्र अश्वारूढ.
नवरात्रांच्या 9व्या रातीक शिवरूप नागेश महारुद्र आपले रूपूच बदलता. जठा आणि भस्मधारी शिवशंकर महारुद्र वैरागी रूपात व्याघ्रासनार आरूढ जाता. मखरांत वाघाचेर बशिल्ल्या नागेश महारुद्राचे हे खाशेले रूप पळोवंक वार्षिक ताच्या दर्शनाक येवपी कितलेशेच भावीक असतात. नागेशीच्या नवरात्रांच्या परंपरेविशीं मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत सांगता. नागेशाचो नवरात्राचो उत्सव हो फक्त गोंयांत न्ही जाल्यार गोंयचे भायर सुद्दां फामाद आसा पयलीं आनी प्रत्येक दिसा नागेश वेगवेगळ्या रुपांत लोकांक पळोवपाक मेळटा. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे निमाणी रात जी आसता त्या रातीर नागेश म्हातारो जाल्लो पळोवपाक मेळटा. सगळ्या लोकांक जे भेटीक येतात तांचे आमी तकलेक लोक भस्म लायतात आनी सगळ्यांक एक वातावरण वेगळें आसा कित्याक सगळ्यांक अशें दिसता की कैलाशा वयलें भस्म आमकां हाडूंक लायलां आनी त्या वातावरण निमाणे रात सेलेब्रेट जाता आनी सद्दां चड क्रावड निमाणे रातीक नागेश म्हातारो जाल्लो पळोवपाक येता. वर्साक एकच फावटी भस्म केन्ना लायलें वता तें आज आनी मागीर गोंयांत वर्सान वर्स ह्या उत्सवाची आख्यायिका वाडत आसा. आनी हांव आतां गेली कित्येक वर्सां ह्या उत्सवाक येता पूण अनुज एक रश पळयले अनुजो क्रावड पळयला तो हाजे पयलीं हांव केन्ना पळोवना तो ह्या खेपेक रश दिसता. कितलीं वर्सां आनी दशकां जालीं नागेशी ही नवरात्रां अशीच चलत आयल्यात. पूण ह्या वर्सा लोक चड अनिल खंवटेचो अणभव. नागेश महालक्ष्मी माता की जय. हे आयची 9वी रात्र. नागेशाचो बावा जाता. आमी सगळे वैष्णव लोक स्मार्ट जाता. एक परंपरा जाल्ली आसता कितली वर्सांची. हांव आतां लास्ट 50 वर्सां हांगा येता. प्रत्येक आमी अजून पर्यंत न चुकता एटेंड केल्या हांगासरली ही 9वी रात आनी तशेंच फाल्यां दसऱ्या. अंदू जी गर्दी जाल्या ती हांवें केन्नाच पयलीं पळोवना. हात जोडपाक सुद्दां 2-2.5 लोक जोडपाक आशिल्ले. आज समार आसल्या कारणान कदाचित जास्त जाली आसतली पण हो जो असो उत्सव जाता नागेशी 9 दिसांनी फाल्यां 10वा दसरा अशें हांवें आतां पयलीं केन्ना पळोवना. अशीच नागेशान अशीच आमची सगळ्यांची कृपा करची आनी आमच्या सगळ्यांची महाजनाचें आनी कुळावीचें सगळ्यांचें बरें करचें अशी म्हाका नागेशाक महालक्ष्मी प्रार्थना आसा. नमस्कार. 9 रातींच्या नवरात्रांची दसऱ्याक समाप्ती. दसऱ्याच्या सांजे नागेश पालखेंतल्यान भोंवून दर्शन दिता. नागेशीचो दसरो तर पळोवपा सारको. राजा सौंदयकाराच्या राजवटी सावन अंत्रूज म्हालांतल्या बानोडेच्या दसऱ्याचे एक वेगळेच आकर्शण. दसऱ्याच्या विजयादशमीक जशी आमी आपट्यांची पानां काडून भांगर लुटतात तशीच नागेशी देवळाकडच्या ह्या आपट्याच्या झाडांची पानां काडून भांगराच्या भावान देवाक दितात आनी ताच्या हातचो भांगराचो प्रसाद घेतात. घरदार वर्सभर अशेंच भांगरान भरभरून व्हांवचें म्हण महारुद्रा कडेन मागणें. सिमोल्लंघनाची पालखी आनी उपरांत कौल प्रसाद असो हो 10 दिसांचो नागेश महारुद्राचो नवरात्र ते दसऱ्या मेरेनचो उत्सव. 9 राती महारुद्राची ही वेगवेगळी रुपां. महारुद्राचें हें दर्शन दोळ्यांत भरून सांठोवन दवरपा सारखें. ह्या महारुद्राक आमचो परत एकदा साष्टांग नमस्कार. This program was supported by Alcon Hyundai, Sri Sai Ganesh Chemist and Druggist, Radha Krishna Sadan, Vere Goa, Digambar Kamath and Family, Margaon Goa, RRT Panjim Goa, Shanti Kumar Chelluri, Bangalore, Damodar Bhatkar, Vere Bardes Goa, Fairy Tales Holistic Pet Care.